गोंयांत जावपी एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियर हाजे एक्सपोजिशन जे जावपाचें आसा ताजी फर्स्ट मिटींग आज ऑर्गनायज केली. ती मिटींग हांवें फर्स्ट मिटींग चॅर केली. त्या मिटींगेक आमचे सगळे मिनिस्टर्स, MLA, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ्स, ASIचे ऑफिसर्स, तेच्याच बरोबर बेसिलिका चर्चीचे फादर्स आनी ओवरऑल इन्चार्ज बाकीचे तांकां आमी नॉमिनेट केल्यात ते सगळे लोक आयच्या मिटींगेत आशिल्ले. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांचें स्वागत करा उपरांत एकंदर एक्सपोजिशन्स हे कशा पद्दतीन आसचे ताच्या खातीर आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चर जे तयार करपाचे. ASIच्या वतीन ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचे ज्यो सगळ्यो 7 चर्चीस थंयसर आसा सरावंडींग आनी ते मेंटेन करतात आनी सरावंडिंगचे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे PWD, GSIDC, टुरिजम डिपार्टमेंट हांच्या सगळ्यांतल्यान करतले. तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर मेजर कामां घेवपाक जाय म्हणजे मावीन मुदीनो संवाद मंगळार पर्सनली थंय विजीट करताले अलॉंग वीथ बेसिलिका फादर्स चर्च आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ हे सगळें पळोवन थंयसरलें बेगीन काम सगळें जाता ते बेगीन सुरवात करतले. दॅट इज द वन. आनी दुसरें पिलिग्रिमेज सेंटर्स थंयसर जे पिलिग्रिमेज येतले तांच्या खातीर जे टेंट आनी तांची टेम्पररी रावपाची सोय जेंची करची पडटा एका दिसा ती सोय सरकाराच्या वतीन करतले. फाटले फावटी जे एक्सपोजिशन चल्लें ताच्या पेक्षा हे फावटी बऱ्यो फेसिलिटीज दिवपाचें सरकारान थारायला. मेनली त्या फावटी हिज होलिनेस पोप फ्रॉम द वेटिकन तांकां माननीय प्रधानमंत्रीच्या वतीन इन्विटेशन धाडपाचें डिसिजन घेतलें. हांव माननीय प्रधानमंत्री कळयतलो आनी ताच्या उपरांत तांकां पर्सनली इनवायट फॉर एक्सपोजिशन हाच्या खातीर तांकां इनवायट गोंय सरकारा कडल्यान पर्सनली इनवायट दिवचो कित्याक तांच्यांनी येवचें. एकंदर 45 डेज आसतले एक्सपोजिशना खातीर बेजीक तयारी जाय. ताच्या खातीर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हणजे सगळी ताजी इन्फॉर्मेशन यू आर ट्रॅवलिंग फ्रॉम द एब्रॉड, यू आर ट्रॅवलिंग फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स तांच्या खातीर तांची सोय कितें आसची सगळी इन्फॉर्मेशन तांकां दिवपा खातीर 15 एप्रिलच्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन सेंटर्स गव्हर्मेंट एंड बेसिलिका चर्च ह्या दोगांच्या सहकार्यान आमी बेगिनात बेगीन तितलें ओपनिंग जातलें. सो दॅट इज ऑल इन्फॉर्मेशन वील गो टू all the pilgrimage those who are coming for the pilgrimage tour for the exposition हाज्या खातीर जेन्ना तेंच्या खातीर आसतलें. सो एकंदर मिटिंगेक सगळ्या जाणांनी आपआपले विचार मांडले, कॉन्ट्रिब्युशन्स दिली आनी इन फ्युचर ऑल्सो सजेशन्स ही सगळी तेंच्यांनी दिल्ली आसा. सो सेक्युरिटी पर्पज बाकीचे सगळे ज्यो गजाली आसा त्यो आमचे DGP आनी बाकीचे तांच्यांनी तयारी केल्या. लोकल आमदार, लोकल सरपंच हेय ह्या मिटिंगेन इनवॉल्व आशिल्ले. सगळ्यांचो रोल आमच्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा. सो सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ह्या फावटीचें एक्सपोजिशन तुमच्या खूब मोठ्या प्रमाणात करपाचें सरकारान थारायलें. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन दोन पिलिग्रिमेज जेंकां रावपाची सोय हाज्या खातीरय बी ऑनलायन पोर्टल काडटले. ऑनलायन ॲप जो आसा तो डेवलप करतले ताचें रजिस्ट्रेशन करतले. जे पिलिग्रिमेजांक टेम्पररी सोय जाय तांची करतले आनी बाकीच्यांक जे इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय ती इन्फॉर्मेशन दितले. तेंच्यांनी म्हणटलें की मदलोच रोड जो आसा पळय हाज्या खातीर वेगळो रिंग रोड दुसऱ्या वाटेंतल्यान काडचो न्हू. फॉर ड्युरींग द 45 डेज मेन रोड जो आसा हो बंदच आसता. सायडींतले रोड्स आमी युटिलायज करता बट इट इज अ लॉंग रन प्रपोजल. ताजेर सरकार विचार करता. म्हणजे आमी 10 crores रुपीज ऑलरेडी केला स्पेशली फॉर द ब्युटिफिकेशन हाज्या खातीर. पण बाकीची कामां आमच्या डिपार्टमेंटल फंडांतल्यान आमी वेगवेगळी करता. बजेटान आमी 10 crores रुपीज एलोकेशन फॉर दीस पर्पज ऑलरेडी केल्लें आसा. बट फाटले फावटी मोर दॅन 50 crores रुपीज आमी ब्युटिफिकेशन हाजेर स्पेंड केले. त्या खातीर त्या पयशांचे वेगवेगळ्या आयदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान स्पेंड करतले. वेगळे प्रोविजन जाले जाल्यार रिएप्रोप्रिएट करून फंड्स काडून टील 9 months वी कॅन डू वॉटेवर. बट फाटले फावटीच्या पेक्षा बऱ्या पद्दतीन तितली सगळी सोय ही करता. Basically, it was like a coordination meeting regarding the exposition at Laopa for 45 days. So there were representations made from the church as well that suggested several measures, including putting up hangars, measures with security, measures with transport. लोकांक म्हाका दिसता एक सजेशन येलें की we write to the Prime Minister to invite the Pope for the exposition. And I believe that there are other issues also that we highlighted that is in the interest of Goa, in the interest of old Goa. We need to protect this. हे आमगेले म्हाका दिसता गोंय साहेबा आमचे गोंयकाराचे सगळ्यांचेर एक तेगेलें बेसांव आहा. एंड वी आर ऑल नोन सगळे धर्माचे आमी हिंगा येताय. हिंगासो न्हू बट जगभर येताय.
cast kron exposition and for 45 days what preparation need to be done with regards to infrastructure, security, with regards to safety, PWD, everything was discussed. And issues also pertaining primarily to issues important to Old Goa, which are highlighted in Goa, were also discussed. Sir, beautification is update. There were some suggestions made by the fathers that ring road एक जावपाक जाय म्हणून, because monument हे दोन्ही heritage जेन्ना site आहे, that has to be protected, and with a lot of traffic heritage site जी आहे that can be damaged. So all these things are, the chief minister said that he would look into this, and then in the next meeting we would discuss about the next step. High committee form केली for the exposition which is going to happen for 45 days. December वर्सा. So this was the first meeting. सगळ्यांक आपयल्ले फादरांक जाल्ले आनी ऑफिशियल जाल्ले. So in सद्या immediate discussion म्हणटा that how we are going to function, what is the basic requirement. So मोठी चर्चा जाली आनी more of infrastructural discussion so that a certain budget can be allotted. So it is first time it is happened. Towers झाली, कोयल झाले, त्याच्या बंद जावपाक जाय म्हणून डिस्कस केला. सो लेट अस सी बारीक गोष्टी मुखार वील ट्राय टू टेक इट अप. टुडे वॉज जस्ट द इनिशियल डिस्कशन आनी मुखार मागीर आनी एक धाकटी कमिटी घालून मीटिंग वचपाचें. द होल आयडिया इज दॅट वी हॅव टू हॅव अ सेफ एक्सपोजिशन, वी हॅव टू अलाव पिलग्रिम्स टू कम, devotees to come across community, because I think St. Francis Xavier आज एक सगळ्यांचो एक मान्य जाता जावं कोणूय जावं तुमचो रिलीजन सगळे रिलीजनाचो लोक येवपाक आहा तांकां येवपाक कन्विनियंट करचें जाता जाल्यार प्रायस रेग्युलेट करचे जावं ते फ्लायटी प्रायसीस, जेवणा प्रायसीस ते सगळे रेग्युलेट करून जाता जाल्यार मॅक्सिमम लोकांक आमी हो चान्स दिवचो एक्सपोजिशन येवपाक आनी येवन म्हणटकीर तांकां एकोमोडेट करपाक and then safely दवरपाक आणि safely धाडपाक. So this was the overall discussion. Let us see how it goes. So budget provision कितलो सांगला काय सांगना बिकॉज डिटेल्स जातले कितें जाय, रस्ते जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, टेम्पररी टेंट्स जाय, हे सगळ्यांतले दे विल कम अप. सो आय थिंक फ्रॉम वन डे दे वॉन्ट टू डू सम इन्स्पेक्शन. They will do it. In 10 years back, everything was very nice. Everybody was very satisfied. So the CM also so that this time also it happened the same way. So I think the thing is that St. Francis Xavier is everybody, and we have to make sure that we all get the opportunity to safely go and visit.